देवाक स्तुती. तेची पवित्रताय आमचे भितर आसा आनी तो सत आमकां सजमोवन सांगता, तो सत आमकां उगडाक बी करता आनी तो सता प्रमाणे आमकां चलोंक सांगता. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्स देवाक दिन वाचूया. कित्याक पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आनी 2री ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. कित्याक गुडार्स आत्म्या वरवीं गुडार्स सताची ती खबर करतात. ह्या वेळार आमचे दोनी हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. ह्या वेळा पासत आमच्या जिविता पासत तेका वाखाणुया. ओब्रिहीन ताराबा समाकियो रोबो 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 रिबा शिमारा खामा मांतो रोबो दिराबा जान तालाबा कियो रोरो रे महान ताराबा सोमोकी आराबांदो रोबो दिरा जान तालाबा कोरी आलाला ओब्रेहेन तेराबा सिमारा खामा मांतो रोबो रिबा रबा 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 रिबा शमा खाराबांतो रोबो जिन तालाकी आराबा सेंट्रलांदे ओ रिहीन त्रबांदो रोबो सिंट्रलांदे. ओ थँक यू जीजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुका दिन वाचता, वाखाणटा, तुजी स्तुती आनी आराधना करता. खऱ्या काळजान प्रामाणीकपणान नितीन सतान तुजी भक्ती करता, तुका वाखाणटा, तुका दिन वाचता, तुजी स्तुती आनी आराधना करता. कित्याक तूं आमचो मोग करताय आनी हर एका मनशाच्या मनांतले तूं जाणटाय म्हज्या देवा. देखूनच जुआंवाचो 2रो अध्याय आनी 25वी ओळ आमकां सांगता, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशांची वळख मेळोवन घेवच्याक कोणाचीच गवायकीची ताका गरज नसली. मनशांच्या मनान कितें चलता तें ताका ठावे आसलें. मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमकां दिसता आमच्या मनान कितें आसा तें आमकां कोणाक सजमना, पूण तुज्या देवाक सजमता. तुज्या मनान ह्या वेळार कितें चल्ला, तूं कितलो प्रामाणीक आसाय, तुजो देव तुका वळखता. कित्याक तो तुजो देव आसा आनी तूं ताचें भुरगें आसा, ताची रचना आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया. जेजू तूंच म्हजो म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू
प्रेज द लॉर्ड. आमचे दोन्ही हात वयर उभारी आमच्या देवा मागाणी तो देव बरो तुझ्या आणि माझ्या जिवितांत तो काम करता. ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी सुंदर काय आमी तेजी जिवीत घेवन चलता. सुंदर काय आमी तेजी जिवितान फुडें फुडें चलता. आमेन. आमच्या देवाचें उतर घेवया खेरीच भाशेन रोमकारांत चॅप्टर 8 वर्स 27. रोमकाराचो 8वो अध्याय 27 आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन आसा. देवाचे खुशी प्रमाणे तो भाग्यवंता पासत विनंती करता. देखून आत्म्याचे फळ कितें ते काळजान तपासून वळखता तो देव बरें जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी 28 लायन पळयत कितें म्हणटा जी आयज आमी शिकवून घेता ती. हालेलुया. जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे ज्या 27 देवाचे खोशये प्रमाणे. हालेलुया. हय देवाची कितें तरी उतर आमकां सजमून सांगता आनी थंय अशा भाशेन म्हणटा देवाचे खोशये प्रमाणे तो भाग्यवान पासत विनंती कर. सो जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या पासत विनंती कर. कितें आनी कोणा वरवीं आमकां मध्यस्थी करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी हें खूब म्हत्वाचें आं बाबा. एकूच आमचे पासून मध्यस्थी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जर तुम्ही 1 टिमोथी वाचतात 2 अवेसूर आनी 5 1 टिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 5 आनी थंय अशा भाशेन थंय देवाचें उतर सांगता कित्याक एकूच देव आसा आनी देव आनी मनीस हाच्या मदीं जेजू क्रिस्त ह्यो मध्यस्थी आसा, मिडिएटर आसा. आमेन. सजमाल्यात न्हू. एकूच आनी आमचे पासत कोणाक विनंती करूंक जायना. आमचे पासत कोणाक मध्यस्थी करूंक जायना. कित्याक जो मध्यस्थी करता तो बापा मुखार आपल्या स्वताच्या रगात घेवन वयता. आमेन. आनी एकलोच आसलो जो तुजे आनी म्हजे पासत आपल्या स्वताच्या रगात घेवन गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा देवाचे खुशये प्रमाणे तो भाग्यवान जावंक विनंती करता. सो जेजू क्रिस्त देवा लागीं विनंती करता. कोणा पासत म्हजे आनी तुजे पासत कित्याक भाग्यवान जा. आमेन. हालेलुया. आमकां देव खेरीच भाशेन सोदता तुजे आनी म्हजे जिवीत भाग्यवानपणान भितर जावं. पळय 28 लायन पळयत कितें म्हणटा जे आयज आमी जे उतराचेर मनन करता. जी कोण ताचो मोग करता आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक भाग्यवान जावचे खातीर ताणें आपयल्यान ताचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणा. पळयात ज्या कोणाक म्हटल्यार जी कोण देवाचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे. ही येवजण कोण तयार करता? जेजू क्रिस्त तयार करता. केन्ना तयार करता? बापा लागीं विनंती करून. आमेन. आतां जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा जी कोण मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक भाग्यवान जावच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाग्यवान जावचे खातीर कितें म्हणटा ताणें आपयल्यान ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी. म्हटल्यार जी कोण भाग्यवान जावन जेजून आपयल्यान ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव ताच्या बऱ्याक वावुरता. म्हटल्यार जी कोण भाग्यवान जावन आपयल्यान तेंच्या दर एकल्या बरोबर देव तांच्या सांगाताक आसा. आमेन. जायतीं जाणां आमी आमकांच भाग्यवान सजमनवता. आमेन. तर आमकां आमी पातकी सजमता.
ही पातकी कित्याक सजमता? कित्याक आमचे भितर भागिवंतपणाची आमी म्हणटा आमी तितले फावो ना भागिवंत जा ना. पूण जेजू खाशा विनंती करता जाल्यार तुका भागिवंतपणाचें देणें दिलां. तुका भागिवंत जावचें देवान देणें दिलां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घे, देवान तुका आनी म्हाका भागिवंत जावचें देणें दिलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें सोबीत देणें तेणी विनंती करून कोणा लागसून? बापा लागसून घेतला. तेणी विनंती करून. सो तेचे विनंतीक लागून तूं आनी हांव एक भागिवंत जावंक पावता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी जे सर्गराज आसा न्हू, जे सर्गीचे राज आसा न्हू, थंय सगळे भागिवंत आसात. जे कोण भागिवंत ना तांकां सर्गीचे राज ना. आमेन. सगळीं जाणां सजमून घेया, जी कोण भागिवंत आसात ना तांकां सर्गीचे राज आसा. जी कोण भागिवंत ना तांकां सर्गीचे राज ना. आनी ही खोशी आसा भागिवंतपणां तुमकां वचची, ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताची. जेजू क्रिस्ताक जाणा हांव जर आसलो तर ती भुरगीं भागिवंत जावंक पावतली. हांव जर तेंचे भितर आसलो तर ती भागिवंत जावंक पावतली. कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी भागिवंत जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी भागिवंत जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सजमवणी घेयात आमचें भागिवंतपण हें देवान बापा लागीं मागलें. म्हटल्यार जेजू क्रिस्तान बापा लागीं मागलें आनी आमकां दिलां. सो आमी दर एकली जाणां भागिवंत आसा. आमी दर एकली जाणां सांत आसा. आमी दर एकली जाणां धन्य आसा. सुभागी हांव आमी. कित्याक देव आमचे पासत विनंती करता ते लांब वयता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयचें उतर धाकटुलें आहा. सजमोवन तुमी घेवच्या पासत तें उतर खेरीज भाशेन रावला. कित्याक जायतीं जाणां आयजुनूय सजमनान ना. जायतीं जाणां म्हणटात ना हांव भागिवंत जावचो ना. जेजून खाशा तुका भागिवंत जावंक आपयला आनी तुजें भागिवंत जावच्या पासून जेजू विनंती करता. पळय आनी एक पावटी लायन वाच्या. रोमकरन चॅप्टर 8 वर्स 27. देवाचे खोशये प्रमाणे तो भागिवंता पासत विनंती करता. देवाचे खोशये प्रमाणे तो भागिवंतान पासत विनंती करता. देखून आत्म्याचे मन कितें ते काळजा तपासून वळखता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे खोशये प्रमाणे तो भागिवंता पासून विनंती करता. देखून जाणो. आमेन. सो ज्या वेळार आमी भागिवंतपणान जियेता ना तेन्ना सगळ्यो वस्तू ह्यो आमकां बऱ्याक मेवतात. आमेन. तूं उठ्ठाय ते तुज्या बऱ्याक, तूं बसताय ते तुज्या बऱ्याक, तुवें बिझनेस स्टार्ट केलें तुज्या बऱ्याक, तूं कितें काम सर्वीस केल्यार तुज्या बऱ्याक, कितें काम हातीन घे ते बऱ्याक आसा. आमेन. कित्याक हें देवान दिलेलें गिफ्ट आसा. आमी सांत जाल्या उपरांत, आमी सांताचें जिवन जियेल्या उपरांत, आमी खेरीज भाशेन भागिवंत जाल्या उपरांत हर एक वस्तू आमच्या बऱ्याक वावरतात. आमेन. हर एक वस्तू, सगळ्यो वस्तू. पण तेच्या पासत आमकां भागिवंतपणान रावचें पडटलें. आमी भागिवंतपणान जावचें पडटलें. आमकां सांता भाशेन जिवीत जियोचें पडटलें. हालेलुया. आनी हें जिवीत मेळोवंक कठीण ना. समजून घे, हें जिवीत मेळोवंक कठीण ना. हें जिवीत एकदम इजी आहा. सेंटांचें जिवीत, भागिवंतपणाचें जिवीत मेळोवंक एकदम इजी आहा. तुवें म्हणटलें कशें ब्रदर? कित्याक हें जिवीत आमचे वरवीं मेवना, तर हें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या विनवणी वरवीं आमकां मेवता.
जेजू ख्रिस्त तुझी आणि म्हजे पासून मध्यस्थी करता तुझे जिवीत भाग्यवान जावच्या पासून देवा लागीं. आमेन. आणि त्याच्या वरवीं आमचें जिवीत भाग्यवान जाता. हालेलुया. सो पळयात आयच्या दिसा आमी कितें शिकला पवित्र आत्मे वरवीं. पवित्र आत्मा आमकां ह्या भाशेन शिकयता तुजें जिवीत जें जावन आसा हें भाग्यवानपणाचें जिवीत जावन आसा. आनी जेजू ख्रिस्त तुजे जिविता पासून विनवणी करता भाग्यवानपणाचें जिवीत जावन. हालेलुया. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट ज्या वेळार तूं भाग्यवानपणाचें जिवीत तुज्या जिवितांत घेताय वा तुजें जिवीत त्या भाशेन करताय त्या वेळार सगळ्यो वस्तू तुज्या बऱ्याक जातात. आमेन. सगळ्यो वस्तू तुज्या बऱ्याक जातात. आमेन. तुम्ही आयकतात तुमच्यो सगळ्यो वस्तू आयज पासून बऱ्याक जातले. जर तुमचें जिवीत भाग्यवानपणा पासत आसा तुमच्यो सगळ्यो वस्तू बऱ्याक जातले. तुमचे कोर्ट केस कितें आसलें तें सगळें बऱ्याक जातलें. लाबांत्रो जैताना म्हाका हर एक वस्तू हर एक वस्तू हर एक प्रॉब्लम्स लायफांतलो बऱ्याक आसा. बऱ्या पासत जातलो. बऱ्या पासत जीव आसात ते प्रॉब्लम्स बऱ्याक वयतले. आमेन. राबा दोनू खातना जे तुमी चिंत्तात ते प्रॉब्लम्स बऱ्याक वयतले. आमेन. कित्याक बायबल कितें म्हणटा सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावरता. आमेन. सगळ्या वस्तूंनी तुमचे कोर्ट केस खंयचे आनी कसले जिवीत तुमचे फिजिकल जिवीत तुमचे स्पिरिच्युअली जिवीत हर एक वस्तू तुमच्या बऱ्याक जातली. आमेन. जर तुमचे जिवीत भाग्यवानपणाचें आसा जाल्यार. आमेन. सो थँक्यू जिजस ह्या दिसा पासून तुज्या पुता वरवीं आमकां भाग्यवानपणा जावचो अधिकार दिलाय. तुज्या पुता वरवीं आमकां सर्गा राज्यांत वचोचो अधिकार दिलाय. थँक्यू जिजस. आनी ते भाग्यवानपणाचें जिवीत आमचे भितर आसा जाल्यार हें सगळें आमच्या बऱ्या पासून आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.